मगळ बाबा भयणीनो, आज आमी पोरजे राजाचो दीस समरमताव आनी आमचो देश कितें भाशेन स्वतंत्र जावन ह्या पोरजे राजाचो दीस भोव करून रिपब्लीक आमी करूंक आमचे सगळे आमच्या देशाचे वडील आसले, जे कोण आमचे देशाचे स्वतंत्रताये पासत वावुरले, तांणी जायतो प्रयत्न केलो. कित्याक इंडियेचो आख्खे हो आमचो देश बाबा भयण धाकट्या 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 राजांनी गुंतलोलो आसलो. आनी धाकटे धाकटे राज थंय आसले म्हणटच जायते राजा आसले, जायते थंयसर बरे बरे प्रिन्स आमी म्हणटा, प्रिन्सली स्टेट्स. हांकां सगळ्यांक एकठांय हाडूंक बरे तरेन स्वता प्रमाणे स्वतंत्रतायेन आनी आमी दर एकल्या नागरिकान बरे तरेन ह्या राज्यान जिवंक तांचो उपदेश आसलो. ही स्वतंत्रताय आमकां मेळ्ळ्या उपरांत हे राज पोरजे राजाचें राज म्हूण, दॅट इंडिया मे बी अ रिपब्लीक, हो तांचो उपदेश आसलो. ताका लागून जायते आपल्या जिवितांत ते वावुरले. बरे तरेन ताणें आमचें कॉन्स्टिट्यूशन बरयलें आनी लोकां खातीर हें कॉन्स्टिट्यूशन लोकांनी पोरजेन बरे तरेन स्वतंत्रतायेन जिवचें म्हूण तांणी आपल्या मनान चिंतून हें आमकां कॉन्स्टिट्यूशन दिलें. अशे दिसा पोरजे राजाचो दीस आमी समरमताव. खरेंच आमी स्वतंत्रतायेचो दीस स्वतंत्रपणान जियेताव. वी आर वन ऑफ द लार्जस्ट डेमोक्रेसी अशें म्हूण आमी संवसाराक आमची ह्या पुरगूट करता, आमी गाजयता. आमी म्हणटा वी आर वन ऑफ द मोस्ट डेमोक्रेटीक कंट्री इन द वर्ल्ड. पूण कितले डेमोक्रेटीक आमी आसा तो आमकांच विचार आमी केल्यार उदीक बरो. कित्याक जायते फावटी जें कितें दिसता जगजगता तितलें भांगर न्हय अशें आमी म्हणटा. आनी आमच्या देशान अशेंच कितें घडटा. ज्या मनशांनी आपूण झुजून आमकां स्वतंत्रताय फावो केली, आपूण खिरीत भाशेन एकठांय येवन आमी पोरजे राजाचे खरे हकदार जावचे, उदीक आनी उदीक पोरसां स्वतंत्रतायेन जिवची, तांकां उच्चारण करूंक, तांचे आपले हक राखूंक, ताणें बरे तरेन आपलें जिवीत जिवंक, बरे तरेन आपल्यो मांडण्यो पोरजेन आपल्या वडिलाच्या विचून काडलेल्या आमदारां मुखार दवरचे, हे तांचो उपदेश आसलो. आयच्या दिसाक आमी नदर मारल्यार आमकां कितें दिसता? जुलूमशाही. आयच्या दिसाक नदर मारल्यार आमकां कितें दिसता? एकामेकाचे बाबा भयणीनो कशे तरेन दुसऱ्याक खाला उडोवन आपूण राज चलोवचें हें धोरण चलयलें. आयच्या दिसाक आमकां कितें दिसता? भिवन काडून राज चलोवपाचें हें धोरण तांणी आपणायलां. आयच्या दिसाक आमकां कितें दिसती पडटा? दुसऱ्याक खाला उडय, हांव थंयसर कशेंय ना कशें हांवें राज म्हज्या ताब्यान घेवचें आनी हें चलोवचें. ही लोकशाही उदीक आनी उदीक म्हाका फायद्याक पडटा ते भाशेन हांव चलयतलों अशें पोरजेचें राज आमी चलोवंक मुखार सरल्या. भाव भयणीनो, आमी ह्या पोरजे राजान जियेता आसतना आमकां जाय तसल्या मनशांक, आमकां बरेपण हाडटल्या मनशांक आमी विचून काडटा. ह्या मनशांक आमचे आमदार कशे आमी बाबा भयणीनो ते एसेंब्लींत आमी पाठयता. पूण आमकां बाबा भयणीनो घात करून आपणाक जाय ते पार्टयेक, आपणाक जाय त्या पक्षाक ते तेंको दितात. आनी वयल्यान म्हणटात लोकांचो आमकां पाठिंबो आसा देखून आमी निर्णय घेतला उमके पार्टयेक, उमक्या पक्षाक तेंको दिवंक. आपल्याक जाय ते भाशेन आपल्या वाद्याचेर ते जियेतात. दुसरे सुवातेर पोरजेन तर आवाज कसलेय अत्याचाराचेर, अनितीचेर जावं ह्या आमच्या राज्यांत कितेंय तो चलता ताचेर तर पोरजेन आपलो आवाज उखल्लो आनी तांणी तर जमाती केल्यो जाल्यार भिवन तांकां दमावन धरून परतून एकदां आपल्या घरांत बसून रावंक, भिवपाची गरज ना म्हणून उतरां मारून पोरजेक भिवपाचें काम चल्लेलें आसा. आमच्या जिवितांत भाऊ भयण, आयच्या दिसा शुभ वर्तमानांत जेसू म्हणटा, गुलाम हांव तुमकां सोत सांगता, गुलाम सदांच घरांत उरना पूण तो सदांच घरांत आसता. कित्याक घरांत आसता काय गुलाम? कित्याक तो भियेता. गुलामाक दिसता पोरजेक तर हांवें उदीक आनी उदीक हक दिले, पोरजा म्हाका प्रश्न करतलो.
पोरजेक हांवें उदीक तांचे अधिकार तर दिले जाल्यार पोरजा म्हाका परतून एकदां आपल्याची सेवा करूंक उलो मारतली. म्हणटच अदीक बरें तांचे हक हांवें माडूंक, अदीक बरें तांचे हक आसात ते हांवें दामून धरूंक. पूण अशें भाव भयणीनो जायत्या देशांनी आनी राज्यांनी जायत्या मनशांनी भोव करून विद्वानांनी चिंतलें आमी अशें करतले. पूण कितें जालें? आज ते निसणटणाक पावले. आज ते ह्या संवसारांत थोडे नात. आज तांची दुर्दशा जाल्या. पोरचे केन्नाच भाव भयणीनो दुखोवन आपल्याक जाय ते भाशेन करूंक चिंता त्या देशाचें सदांच निसणटण जाता. आनी हाका लागून भाग्यून पावलो काय बरी आयज तिमोथाक बरोवन म्हणटा, तुमी भोक्तीपणाचें आनी मर्यादेचें जिवीत आमी शांतीन आनी सवस्कायेन जिवचे पासत आमकां सगळे सौम्यान ह्या आमच्या राजा आनी उंचल्या अधिकाऱ्यां खातीर हें तांच्या हातान दिल्लें आसा. म्हणटच भोक्तीन आनी शांतीन आमी मर्यादेचें जिवीत जिवंक अधिकार आमकां दिल्यात. त्या अधिकाऱ्यान आपूण अदीक आनी अदीक पोरजेचें बरेंपण कितें आसा तें आपूण चिंतून पोरजे खातीर वावरूंक गरज. आमी नदर मारया आमचे सरभोंवती कितें घडटा. कितेंय जालें भाव भयणीनो, एक इश्यू जालो, एक मुद्दो आयलो, ताचेर पोरजा आपलो ताळो उबारता. सरकार कितें करता? सरकार म्हणटा भियो नाकात, आमी सुटावे करतात. पूण कितें करतात? गुडमेल करतात, परतून तेंच वायट पोरजेक पडटा त्यो निती हाडटात. भाव भयणीनो, पोरजे राजा खातीर भासाभास करपाची गरज आसा. भासाभास करूंक तुजें तोंड बंद दवरतात. तिसरी वस्त, न्यायसभेन न्यायपालिकांत तूं वचत, थंयसर नीत मागूंक तूं मुखार सरता. थंयसर ते न्यायपालिकांत आसलेले मनीस तांकां भाव भयणीनो आपली सत्य ना बरे तरेन ताणें आपलो जजमेंट दिवंक. नीत आसा ती जायते फावटी अनीत जाता. तूं तर नीत मागूंक वचत, गरज पडल्यार तूंच एक टार्गेट कसो जावन तुकाच भाव भयणीनो फाटीं घेवचें पडटा आपलें पावल जें स्वता पासत तूं मुखार सरता. आज आमची पोरजे राजाची सगल्यो जे भाव भयणीनो प्रिंसिपल्स आसलेली, ते सगळे टेनंट्स आसलेले ते भाव भयणीनो सगळे आमचे सगळे आमी म्हणटा दे आर इन डेंजर. अदीक भिरांकूळ लोकां मदें आमी राज चलोवंक सोदता. आमी आमकां जाय ते भाशेन भाव भयणीनो सजमता पोरजां आमचे खाला रावची. आदले जे पातशाय आसलेले, आदले जे डिक्टेटर आसले, तांचे भाशेन आमी पोरजे राज चलोवंक सोदता. तशें जावचें ना म्हूण आमकां आदी फुडेंच आमी जाणा भाव भयण. कित्याक पोरजां जी आसा एका काळार उगी रावतली, पोरजां जी आसा एका काळार सोंसतली. पूण जेन्ना हो सोंसणीकायेचो कांटो उदीक आनी उदीक भाव भयणीनो सोंसूंक जायना तेन्ना पोरजे राजेन आपल्या अधिकाऱ्यां पासत झुजूंक गरज. आनी म्हाका दिसता हो वेळ आयलो, म्हाका दिसता हो काळ आयलो, म्हाका दिसता अदीक पोरजेन आपल्या हका पासत झुजूंक आमकां अदीक आनी अदीक देव ह्या संवसारांत भाव भयणीनो जायत्यो घडण्यो आमकां दाखोवन करता. आमचे आमदार आसात ते म्हणटात आमी तुमच्या बरेपणा खातीर वावुरतात. म्हणटकच जें पावल आमी घेतलां तुमच्या बरेपणा खातीर. आपल्या फायद्याक आपले पोरजेचे हक आसात ते माडून उडोवन आपणाक जाय ते भाशेन ते जियेतात. भाव भयणीनो, संवसारांत आमी जायत्यो बऱ्यो वस्तू पळयता, पूण आमच्या देशांत उणीत जाता ती आमकां पळोवन दूख जाता. आमच्या ह्या देशा खातीर मागुया. जायते बरें चिंतून हो देश आमचो रिपब्लीक पोरजे राजाचो म्हूण घडोवन हाडलेलो. आमी ह्या संवसारांत आसांव खरी, पूण दुसऱ्यांक आमी पळयतना आमकांच बोटां दाखोवया. खंय आमचें राज पावलां, खंय भोव करून आमचें गोंयचें राज पावलां. कित्याक गोंयचें राज आमच्या इंडियेच्या राज्यांत भाव भयणीनो मिसोड केल्लें आमकां अदीक आनी अदीक एक युनीक आयडेंटिटी आसची म्हणून. जेन्ना युनिफॉर्म सिवील कोड आख्खे इंडियेक ना, आमचेच गोंयांत आसा, हे मुद्दम भावा भयणीनो आमच्या आदल्या जे आसात जाणात तांणी हें सांबाळून दवरलेलें. कित्याक इट्स अ युनीक स्टेट विथ अ युनीक आयडेंटिटी. आमकां आज ही युनीक स्टेट आसा ती दुसऱ्या राज्या भाशेन विसोड करून ताचे सारके चलयतले म्हणून आमचे
फुडारी आसात ते चिंतात अशें जावचें ना आनी केन्नाच भाव भयणो ते आपल्या ह्या कामांतूय येसवून जावचें ना. आमचें राज आनी भू करून पोरचे खातीर आयच्या दिसाक आमी प्रार्थना करुया. देवान हे पोरचे खातीर आपली बेसांवां पाठोवं. आमच्या आमदारांचे आनी फुडाऱ्यां पासत आमी किरीत भाशेन देवाक प्रार्थना करुया. तांचें मन उजवाडाय, कित्याक तांचें मन हे वेळार गुलामपणाच्या वाटेन चलत आसा. कशें आमी दुसऱ्यांक गुलाम करतले, कशें आमी अधिकार चलयतले, कशें आमकां तांकां दामून दवरतले, कशें आमी तांचे हक माडयतले, असली चिंतना आनी माडण्यो ते काडीत आसात. तसली चिंतना तांणी सोडून दिवंक पोरचे खातीर तांणी वावरूंक अदीक आनी अदीक बरें राज आमकां मेळूं. देवान आमकां सगल्यांक स्वतंत्र केल्यान, स्वतंत्रतायेन आनी मोगान आमकां ह्या संवसारांत रुचल्यान. आमकां ही स्वतंत्रताय मेळ्ळ्या जाल्यार अदीक आमच्या हका पासत आमी झुजूंक, अदीक आमकां मेळटा तसलें राज बरें, शांतीचें आनी समाधानाचें आमकां मेळूं. आनी जे कोण अधिकार आसात तांणी पोरचे खातीर दिसपटी वावरूंक आमकां सगल्यांक मेळूं म्हूण खतखत्यान सगल्यां पासत आमी प्रार्थना करुया.